Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही ह्या भुरग्यांचो इश्यू त्यांचे एक रिटर्न रिप्रेझेंटेशन बोर्डा कडेन आमी दिलें. त्या रिप्रेझेंटेशनान आमी अशें बरयलें की ज्या पद्दतीन तुमी फ्रेश भुरग्याचो रिजल्ट डिक्लेअर केला, हीच क्रायटेरिया ह्यावूय भुरग्यांक लावपाक जाय. म्हणजे खंयच्या जे पळय सेकंड एटेम्प्टी म्हणा, थर्ड एटेम्प्टी म्हणा, रिपिटर तेंचे भाशेन जे ते म्हणटा तेंकांय हीच यार्डस्टीक लावन, हेच मेजरमेंट लावन तेंचोय रिजल्ट डिक्लेअर करचो. जो बोर्ड आसा, हायर सेकंडरी एज्युकेशन बोर्ड आमचो गोंयचो आसा, हेचे जो चेअरमॅन आसा मिस्टर शेटे, तेणेन हो इश्यू खरोखरीच एप्रिसिएट केलो. आतां बोर्डान अशें डिसायड केलां की ज्या भुरग्यांच्यो टर्म दवरल्यो गेल्यो, ज्या भुरग्यांनी एज अ रिपिटर जेंच्यांनी फॉर्मां ह्या एप्रील 21ची एग्जामीक भरली, ह्याय भुरग्याचे रिजल्ट आमी तेंचे इंटरनल असेसमेंट जो फॉर्मुला रेग्युलर भुरग्यांक लायलो तोच फॉर्मुला लावन ह्या भुरग्याचो आमी रिजल्ट डिक्लेअर करतले. एक बोर्डान क्लियर केला की आमी ह्या भुरग्याचे रिपिटराची रिजल्ट डिक्लेअर करतले बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट. हितून जातलें कितें, जेणेन पळय आपलें इंटरनल परफॉर्मन्स ज्या भुरग्यान बरें केलां त्या भुरग्याक आमच्यांनी अशें मानूं येता की हो भुरगो डेफिनेटली पास जातलो. ज्या भुरग्याचे इंटरनल परफॉर्मन्स बरें ना तो भुरगो ह्या इंटरनल असेसमेंटान कदाचित फेल जावंक शकता. त्या भुरग्याक खबर आसा बाबा आपणें इंटरनल आपल्या स्कूल लेवलाक, आपल्या हायर सेकंडरी स्कुलाच्या लेवलाक कितें परफॉर्म केलां, आपण सारकी एग्जाम दिल्या, आपण सारकी एग्जाम बरोवंक ना हें ताका खबर आहा. अशा भुरग्यांक आणखी एक ते बोर्डान एक एप्रिसिएट करण्यासारकी गजाल तेंच्यांनी तांकां एक रिलीफ दिल्या की जी पळय सप्लिमेंटरी एग्जाम 23 तारखेक आज ते कंडक्ट करतले. त्या 23 तारखेच्या एग्जामीक ह्या भुरग्यांनी बसोन जे पळय कितें सब्जेक्ट लिमिटेड आहात ते बरे भशेन बरोवपाचे आनी ह्या भुरग्यांनी ती एग्जाम पास जावन घेवपाची.